सोफोनायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सियोनाचे दुवे संतोषाची गितां गाव. इस्रायेलाक खुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुसलेमाचे दुवे आनंद भरीत जा. सगळ्या तुझ्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोन पडलोले तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसलेम विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पात येवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या परजांक कळयात. ताचें कौतूक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन परगोट करात. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं णव लांब विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळयात, गाजयात. सियोनान रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाटेन जुद्याच्या एका नोंगरांत दडवडून गेली आनी जाकारासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बुडली. आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां तें पुरां तें पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ धरलोय, देखून तूं सुभागी. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा.
आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घायल्यो. आतांचे सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बळिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दुस्पयटा. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. हिण हळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलेक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अब्रामा आनी ताच्या संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिलेल्या उतरांचो मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाचे सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी जाकारासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. नियाळाक आदार. गरजेवंतांची पिडेवंतांची सेवा करतलो जाल्यार आमकां ल्हानविकाय, हुस्को, उक्तें मन आसूंक चड गरज. मारेच्या जिवितांत हे गूण सदांच परजोडले. आयचे शुभ वर्तमानांत एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीचे खबर आयकताच वेळ काडिनासतना आपल्याच पोळे नासतना आपल्या कुसवांत आसलोल्या जेजू घेवन तिचे सेवा करूंक धडवडून वेता. एकामेकाची भेट जाताच मारिये सवें आसलोलो पवित्र आत्मो आनी जेजूक पळोवन एलिझाबेथूय पवित्र आत्म्यान भरता. आनी ताची वेंग आनी नोमान आयकून एलिझाबेथाची कुसवेंत आसलोलो जुआंव बातिस्त खुशालकायेन उडी मारता. दर एका क्रिस्तांवाचे पयले मिसांव जावन आसा आमचे सवें आसलोलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. मारिये भाशेन ल्हानवीक जावन गर्व सोडून गरजेवंतांचो हुस्को धरून पिडेवंतांची मोगान सेवा करूंक तांचो बरवसो वाडूंक आमी उक्ते मनाचे आसूंक गरज. तेन्नाच देव आपलो पवित्र आत्मो आमचेरूय पाठयतलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दर दिसाक वेळ काडून पिडेवंताची सेवा करून तांचो बरवसो वाडूंक प्रयत्न करुया.